नमस्कार. गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. म्हादयचो विषय घेऊन कर्नाटक सरकार पावले दिल्लीक. मुख्यमंत्री सिद्धामेळा प्रधानमंत्र्याक. कळसा भंडुरा प्रकल्पाक एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स दाखल्याची मागणी. प्रश्न तडीक लायता प्रधानमंत्र्याचे कर्नाटकाक उतर. लोकसभेत बीजेपी अयोध्येत हरली. ताजे राम मंदिराकडे कनेक्शन ना. हिंदूची बाजू मांडपी आदोगाद विष्णू शंकर जैन म्हणटा वेंचणूक लढयल्ली उदरगतीच्या मुद्द्याचेर राम मंदिराच्या न्ही. राजकारण्यांकडच्यान डोनेशनां घेऊन देवळां बांदची न्हय, गांवकाऱ्यांनी स्वखर्चान बांदची. धर्मीक गुरू पवन सिंहाचो सल्लो. डोनेशन दिवपी मागीर देवळांनी सोदतात आपल्याक अधिकार. धावी 12वी जाल्या उपरांत भुरग्यांनी फुडें कितें करप? पालकांक हुस्को, भुरगीं अज्ञात. जागृताये खातीर करियर गायडन्साच्यो कार्यावळी. मुख्यमंत्र्यांची घोषणा. फुडले 4 दीस गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट. गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे मारपाचो अदमास. आता मेरेन 36.99 इंच पावस. प्रधानमंत्री मोदीच्या तिसऱ्या टर्मातली पहिली मन की बात. लोकशाय राखल्या. वेंचणुके उपरांत प्रधानमंत्री मोदी लोकांचो उपकारी. वर्ल्ड कपा उपरांत भारताक ऑलिंपिकातूय यश मेळटले. मोदीक विश्वास. आनी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांक एक्सिस बँकेत खाती उघडपाचे आदेश. विरोधकांची सरकाराचेर चढाई. प्युरी म्हणटा खाजगी बँकाचे प्रमोशन. सरकार एक्सिस बँकेचो एजंट म्हणटा दुर्गादास. आसगांव घर मोडपाचे प्रकरण सब ज्युडिस. ग्रामसभेत चर्चा ना. आसगांव येवपी नायट क्लबाक थळाव्यांचो विरोध. सरपंच पंचायत वांगडी थळावे करतले इन्स्पेक्शन. म्हादय न्हंयचें उदक वळोवंक कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आयतारा प्रधानमंत्री मोदीक मेळ्ळो. कळसा भंडुरा प्रकल्पाक एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स दाखलो मेळोवन दिवचो म्हण कर्नाटक सरकार प्रधानमंत्र्या मुखार. केंद्रीय रानामंत्र्या वांगडा उलोवन प्रश्न तडीक लायता अशें उतर प्रधानमंत्र्यान दिलां म्हण सिद्धा सांगता. म्हादय न्हंयचेर आशिल्ल्या कळसा भंडुरा प्रकल्पाच्या कामाक एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स दाखलो दिवचो म्हूण कर्नाटक सरकार दिल्ली पावलो. प्रधानमंत्री मोदीक मेळ्ळो. बसकेत चर्चा जाली ती अशी. कर्नाटकात पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न गंभीर आसा. कांय वाठारांत दुष्काळाची परिस्थिती. ते फाटभुंयेर म्हादयच्या उदकाची कर्नाटकाक गरज आसा. कळसा भांडुरा प्रकल्पाक DPR मेळ्ळो. मात एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स मेळोवंक नाशिल्ल्यान काम बंद आसा. केंद्रीय रानामंत्र्यान एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स दिवचो म्हूण कर्नाटक सरकाराची प्रधानमंत्र्याकडे मागणी. केंद्रीय रानामंत्र्या वांगडा उलोवन प्रश्न तडीक लायता म्हूण खंय प्रधानमंत्र्यान उतर दिला. सुमार 40 मिनटां बसका जाली म्हूण सुत्रां सांगता. म्हादयच्या कळसा आणि भांडुरा या नाल्याचे पाणी कर्नाटकाच्या दिशेने वळोवपा खातीर कर्नाटक सरकारान जो सुधारित DPR केंद्राच्या जलस्रोत मंत्रालयाक धाडिल्लो तेका त्या मंत्रालयान मंजुरी दिल्ली आसा. मात्र हे काम सुरू करपा खातीर केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयान ना हरकत दाखलो हो दिवपाक जाय. आणि हो दाखलो दिवपाचें जे काम आसा ते सध्या प्रलंबित आसा. तेका लागून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विशयाकडे व्यक्तिगत लक्ष दिवन या डिपार्टमेंटा कडल्यान आपणाक ना हरकत दाखलो दिवची अशी मागणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया यांनी शनिवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेऊन केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या विषयाचेर लक्ष घालून ते काम सुरू करपा खातीर बेगींतल्या बेगीन आमकां ना हरकत दाखलो दिवची अशी मागणी त्यांनी केली आसा. त्या संदर्भातले निवेदन हे मोदीक दिल्ले आसा. त्या वेळाचेर कर्नाटकाचे जे उपमुख्यमंत्री आसा DK शिवकुमार हे थंय उपस्थित आशिल्ले. मजगती म्हादय प्रवाह समिती 4 जुलै सावन म्हादय न्हंयची पळोवणी करतले.
7 जुलयाक ती समिती कळसा भांडोरा सयत कर्नाटकातल्या हायड्रो प्रकल्पाकूय भेट दितले म्हणून माहिती मेळटा. पुरवठा खातीर प्रमोद पोंडे. अयोध्येत लोकसभेक बीजेपी हाल्ली ताचे आनी राम मंदिराचे कांयच कनेक्शन ना. वेंचणूक उदरगतीच्या मुद्द्यांचेर लढयल्ली राम मंदिराच्या मुद्द्याचेर न्हय. राम मंदिराचे केसीत हिंदूंची बाजू मांडपी ज्येष्ठ आदवोगाद विष्णू शंकर जैन प्रुडंटाकडे उलयलो. राम मंदिराचो मुद्दो लोकसभेच्या वेंचणुकेक जोडप खंय सारकें न्हय. लोकसभा वेंचणुकेक अयोध्येत बीजेपी हारल्या उपरांत विरोधकांनी बीजेपीचेर टिका करपाक सुरू केल्ली. मात राम मंदिराचो मुद्दो वेंचणुकेक लिंक करचो न्ही म्हूण हिंदूंची बाजू मांडपी ज्येष्ठ वकील विष्णू शंकर जैन प्रुडंटाकडे उलयलो. अयोध्या में आप हार गए ऐसे बोलते जाते हैं. मैं वही कह रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा. मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या अयोध्या के चुनाव में या इस देश का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है या जो राज्य के भी चुनाव हुए हैं, क्या अयोध्या में राम मंदिर बने इस नाम पे कोई आप किसी का भी मुझे मैनिफेस्टो दिखाइए कि क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रहा है. मुझे तो मेरी जो नॉलेज है, जहाँ तक सीमित मेरी नॉलेज है, मुझे तो ये मुद्दा दिखा ही नहीं है. मुद्दा तो बिजली, पानी, सड़क, डेवलपमेंट, विकास के नाम पे लड़ा गया. तो जो जिस इशू पे चुनाव लड़ा गया है उस इशू पे जनता ने मैंडेट दिया है. अब उसको आप अयोध्या से क्यों जोड़ के देख रहे हैं. अयोध्या में जो पार्लियामेंट्री चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं उसका कोई रिलेशन नहीं है राम मंदिर एज अ इशू से. राम मंदिर बने कि बाबरी मस्जिद बने, इसका कोई रिलेशन नहीं है अयोध्या के जो चुनाव के रिजल्ट आए. ये एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है जिससे अयोध्या का जो इशू है उसको आप चुनाव के रिजल्ट से जोड़ के देख रहे हैं. अच्छा, इतने दिन तक जो अयोध्या में जीत हुई, मतलब मैं एक रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो क्या इस इशू की वजह से हुई. वो इशू पे चुनाव ही नहीं लड़ा गया है. जब उस इशू पे चुनाव ही नहीं लड़ा गया है, या काशी में जो प्रधानमंत्री जीत गए तो क्या माना जाएगा काशी के केस की वजह से जीत गए, या मथुरा में हेमा मालिनी जीत गई तो ये माना जाएगा कि वो मथुरा का जो केस चल रहा है उसकी वजह से जीत गई. उसका इस चुनाव से कोई रिलेशन ही नहीं है. ये गलत ढंग से दोनों चीज़ों को जोड़ के देखा जा रहा है. क्यों दिखा जा रहा है आपको लगता है. अब देखिए, जो लोग अपना एक फेक नैरेटिव चलाना चाहते हैं वो चलाएंगे. हम तो लॉयर हैं और हम अपनी बात आपके सामने लीगली रख सकते हैं. और मैं तो लीगली आपके सामने प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या काशी का केस, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस मुद्दा रहा है चुनाव का. मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो नहीं दिखा. तो जब मुद्दा ही नहीं रहा है तो उसको आप जोड़ के कैसे देख सकते हैं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राजकारण्यांकडच्यान डोनेशनां घेवन देवळां बांदचे परस गांवकारांनी आपल्या स्वखर्चांतल्यान बांदची. एकल्या कोणाय कडल्यान डोनेशन घेवन देवळां बांदल्या उपरांत तो आपलो अधिकार गाजोवपाक सोदता. वैश्वीक हिंदू राष्ट्र महोत्सवाक आयिल्ले कडेन धर्मीक गुरू पवन सिन्हा प्रुडंटाकडे उलयलो. गांवांनी देवळांच्या नांवान डोनेशनां घेवप्यांक सल्लो. पयलीं देवळांक डोनेशनां दिवन मागीर देवळांनी अधिकार सोदपाच्यो केशी गांवागांवांनी वाडल्यात. गांवकारांनी आपल्या स्वताच्या खर्चांतल्यान देवळां बांदची, डोनेशनांच्या जिवार न्ही. धार्मिक गुरू पवन सिन्हाचो संदेश. इन दिनों जो पॉलिटिशियन रहते हैं ना वो डोनेशन देते हैं मंदिर बनाने के लिए और बाद में उनको वोट मिलता है. गांव में हो या किसी शहर में हो, क्या उस मंदिर की पवित्रता उस पर भ्रष्ट नहीं होती. क्योंकि उनकी पॉलिटिशियन का पैसा तो आपको मालूम रहता है बहुत से ज़्यादा कैसा रहता है. बहुत सुंदर प्रश्न है. देखिए, मंदिर समाज का दायित्व है. प्राचीन काल में मंदिर राज्य का दायित्व हुआ करता था और कभी किसी भी मंदिर को, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ को कभी भी कोई धन की परेशानी नहीं हुई. नालंदा में भी नालंदा विश्वविद्यालय चलाने के लिए 100 गांव का जो राजस्व होता था वो उससे चलता था. वो किसकी खैरात पे नहीं चलता था. और इसीलिए हमारे यहाँ जो मंदिर, आश्रम, विश्वविद्यालय, ये जो शिक्षा के बड़े केंद्र रहे वो इसलिए रहे. आज स्थितियाँ बदल गई हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि मंदिर से समाज को लाभ मिलता है. इसलिए मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी, मंदिर के जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी ये समाज की है. कोई एक व्यक्ति आएगा, वो बहुत अधिक डोनेशन दे देगा तो देखिए वहाँ पर फिर कैपिटलिज्म आ जाएगा. वो व्यक्ति अधिकार जमाने लगेगा. वो व्यक्ति वहाँ से भौतिक चीज़ें मांगना शुरू कर देगा, चाहे वो वोट मांग रहा है या वो कुछ और चीज़ मांग रहा है. वो लोगों से मांगने लगेगा बजाय भगवान से मांगने के.
तो मेरा इसमें विचार सिर्फ यही है, समाज को वहाँ से सब कुछ प्राप्त होता है और समाज की ही जिम्मेदारी है कि वह अपनी आय का कुछ अंश निकाले और वह मंदिर को जीवंत रखे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडेंट। दहावी 12वी जाल्या उपरांत आपल्या भुरग्यांक खंयच्या स्ट्रिमीत घालचो ताचेर चडशा पालकां मदीं संभ्रम। खंयचो विशय घेवचो आनी फुडें कितें करचें हाचो हुस्को चडशा भुरग्यांक आसता। ताका लागून स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमे वरवीं करियर गायडन्साच्या कार्यावळींचें आयोजन करूंक जागृतायेचो सरकाराचो यत्न। सांखळे KB हेडगेवार स्कुलाच्या नव्या वास्तूच्या उक्तावणाच्या कार्यावळींत मुख्यमंत्र्यान मार्गदर्शन केलें। हांव सातत्यात इश्कॉलाच्या विशयाचेर उलयता आसतना आमी 2 दिसा म्हणजे पयर शेनवारा कालूच आमी करियर ओरिएंटेशन घेतलें की पुराय सगळ्या भुरग्यांनी 12वीच्या उपरांत कितें करचें हाजेर आमी करियरचें मार्गदर्शन घेतलें। आमी फुडल्या शेनवारा हांव आतां मनोजा कडेन उलयतां, फुडल्या शेनवारा आमी 10वी उपरांत कितें शिकोवचें हांवें कित्याक सांगता। हांव आज सकाळीं सुद्दां म्हाका एकटें चली मेळ्ळां, 12वीक फर्स्ट क्लास सायन्साक आयलां, 135 मार्क निटाक पडला। हांवें विचारलें बाय ते म्हळ्यार आपल्याक खबर ना कितें करूं तें, आपल्याक कळना दोतोर कितें करूं तें, आपल्याक कोणीच सांगूंक ना। म्हणजे बींग ए चीफ मिनिस्टर आनी बींग एड्युकेशन मिनिस्टर दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी काय म्हणून खरोखर म्हाका दिसता। हांवें रोखडोच आमचो निकेत सायडीक आशिल्लो, निकेत म्हटलें त्या बाई कडेन एक 10 मिनटां उलय, कारण ते इतके कन्फ्यूज आशिल्ले। आतां हें काम कोणाचें? हें काम पेरंट्सांचें न्हू, पेरंट्सांक कळना। आयजूय बी अर्दे अदीक पेरंट्स हे बाबडे 10वी आनी 12वी आसा, खंय तरी थोडे 25% पेरंट्स हे ग्रॅज्युएट आसात आनी 25% पेरंट्स ताच्या वयले हे पोस्ट ग्रॅज्युएट आसतले। ते आपल्या भुरग्यांची चिंता करतले, बट आमकां जे 10वी आनी सकयले जे पेरंट्स आसा म्हणजे एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर म्हाका चिंता गोंयच्या प्रत्येक भुरग्याची आसा। गोंयच्या प्रत्येक भुरग्याचो करियर जावपाक जाय आनी तो करियर जातले आसत आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक शकता, आमी रिसोर्स दिवपाक शकता, बट ताजें इम्प्लिमेंटेशन हें हायस्कुलांनी आसता। मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा येवजणे खाला सगळ्या अनुदानित शिक्षणीक संस्थांनी एक्सिस बँकेत खातीं उगडची। शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडेचे शिक्षणीक संस्थांक आदेश। परिपत्रक काढल्या उपरांत विरोधकांची सरकाराचेर चढाई। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव म्हणटा एक्सिस बँकेच्या आदेशा फाटल्यान राजकीय दबाव। गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास म्हणटा सरकार एक्सिस बँकेचो एजंट। फाटल्या वर्सा एप्रिलान गोंय सरकारान एक सर्क्युलर काडिल्ली। सर्क्युलर कितें आशिल्लें की जितले स्कूल्स आसात, जितले इन्स्टिट्यूशनां आसात, दे वर मेड मॅन्डेटरी टू ओपन अ बँक विथ एक्सिस बँक। सो वाय दिस एक्सिस बँक? सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स that certain officials in the department, certain people in the department have become the agents of the Axis Bank, when government itself is a government institution. Accounts should be opened in the nationalized bank, which are run by the government. So this clearly indicates that certain people or some connection or some powerful person sitting in a regional office or a head office of Axis Bank is putting pressure on Goa government to get these things done. This is ridiculous and we demand करतात की हे जे सर्क्युलर काढला हे रिटर्न ताबडतोब एज्युकेशन डिपार्टमेंटात फाटी घेवचे। It is shocking to see that a circular is issued by the Director of Education, which is asking all the schools and institutions to open their bank accounts into Axis Bank. This is nothing but a move to prioritize this private banks and finish the nationalized banks. The same issue was raised by me in the Legislative Assembly, where the Honorable Chief Minister, I had questioned him on the move of favoriting this Axis Bank. All the accounts of the police personnel in Goa police they were forced to open the bank accounts in Axis Bank. And why particularly everything happens around Axis Bank? It is a known fact that a top BJP leader's wife is a director with Axis Bank, and they are asked, or the BJP government in Goa is acting on the dictates from Delhi.
घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत राहत प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. दोन 2024च्या वेंचणुके उपरांत प्रधानमंत्री मोदीच्या तिसऱ्या टर्मातली पहिली मन की बात कार्यावळ आयताराक जाली. भारताची लोकशाय राखल्या म्हण प्रधानमंत्री मोदीन लोकांचे उपकार मानले. भारतान ICC क्रिकेट वर्ल्ड कपात जशें यश जोडले तशेंच यश भारताक कांय दिसांनी जावपी ऑलिंपिकात मेळयतले म्हण प्रधानमंत्री मोदीक विश्वास. आज मोदीची 111वी मन की बात. साथियों, मैं आज देशवासियों को धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है. 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था. दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं. मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं. इस बार हमारा हैशटैग चीयर फॉर भारत है. इस हैशटैग के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को चीयर करना है, उनका उत्साह बढ़ाते रहना है. तो मोमेंटम को बनाए रखिए. आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा. मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप प्ले कर रहा हूं. इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम. मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है. ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है. लोग अपनी मां के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं. 30 जूनाक सावन 4 जुलै मेरेन गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट म्हण गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. गोंयांत कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय. गोंयांत सिजनल पावस 36.99 इंच पार, सरासरी परस 2% मायज. फुडले 4 दीस गोंयांत कांय वाठारांनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारें मारतले म्हण अदमास. इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान गोंया खातीर फुडले 5 दिसां खातीर येलो अलर्ट हो अनाउन्स केला. हो येलो अलर्ट 30 जून ते 4 जुलै मेरेन आसतलो. ह्या टायमार जे आयसोलेटेड प्लेसेस आसा त्या जाग्यांचेर 30 to 40 किलोमिटरच्या स्पिडीन वारो आसतलो. कोस्टल एरिया जे आसा तेंच्या खातीर वॉर्निंग दिला की ह्या टायमार 3 ते 3.5 मिटराची ल्हारां आसतली. आता मेरेन जो सिजनल रेनफॉल जाला तो 36.99 इंच असो जाला. मजगती पेडण्या वजरे मडकय वाड्यार पार्क करून थेयिल्ल्या टॅक्सीचेर झाड पडले. टॅक्सीचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला. पेडण्या उजो पालोवपी दळान झाड क्लियर केले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भारतान दुसऱ्या फावट ICC T20 वर्ल्ड कप उखल्ले. 2007 पहिल्या फावट भारत ह्या सर्तीत जैतिवंत जाल्लो. अंदू भारत आड साऊथ आफ्रिका जाल्ल्या फायनलीत भारतान जैत जोडले.
जैता उपरांत विराट, रोहित जडेजान आंतरराष्ट्रीय T20तल्यान रिटायरमेंटाची घोषणा केल्या. प्रधानमंत्र्यासयत जगभर टीम इंडियाची तोखणाय. टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई. आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं. खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटी-कोटी देशवासियों का दिल जीत लिया. आजगाव ग्रामपंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. आजगावचे घर मोडपाचे प्रकरण कोर्टात आशिल्ल्यान ताजेर चर्चा ना. आजगाव येवपी नायट क्लबाक ग्रामसभेत थळाव्यांचो विरोध. सरपंच, पंचायत वांगडी आनी थळाव्यांक घेवन 2 दिसांत सायट इन्स्पेक्शन करचे म्हण ग्रामसभेत थाराव. मागीर खंय एक्शन. सगळ्यांक कळून चुकला की हे आमकां असले नायट लायफ कल्चर आमच्या गांवांत नाका. कित्याक आमी पळयता सायडीच्या गांवांनी आयज कितें घडटा तें. फाटल्या आमच्यो जायत्यो मिटींग जाल्या गांव आमच्यो इवन आयज सांगे सुद्दां मिटींग आहा आमची 5:30 ते प्रत्येक मिटींगेक एक मेंबर आहा तो एक इश्यू घेवन येता, एक एक्सपिरियन्स आपलो डिस्क्लोज करता की हे नायट लायफ कल्चरान एक्झॅक्टली कितें जाता तें. जे टेक्निकल टीसीबीन दिल्ले आहा तेणे टीसीबी जॉयंट इन्स्पेक्शनाक आपोवचे. टीसीबी मिनिस्टराक वचून मेवळे पणजे. तेणेन आमकां प्रॉमीस केले की आपूण हे रिवॉक करता आनी हे सांगतना आमी सगळे विटनेस आसले. तेजे उपरांत टील डेट अजून ते रिवॉक जावना. तेजे नंतर आमी परत एक रिमाइंडर धाडलो टीसीबी 26 ऑगस्टाक आतां डेट पडला. हे मॅटर सब डिटेल्स आहा. जे ग्राम सभेचो जो प्रपोजल येयला जॉयंट इन्स्पेक्शनाचो तो आमी वेनेसडे आमी तो सेंड टू द टीसीबी मिनिस्टर. आमकां आतां ती जी पळय पूजा शर्मा म्हणून आहा जेणी डेमोलिश केला तेचे कडसून आमी ते घर बांदून घेतले. ह्या तुमचे नजरेक हाडटा कित्याक कारण आयज आमची ग्रामसभा आहा आनी म्हाजें काय कर्तव्य आहा हे सगळ्या लोकांचे नजरेक हाडपाचें. नायट क्लब आसा ताका येवपाचो आसता ताका ओपोज आसलो. घर डेमोलिश केले इल्लेले आगरवाडेकर ह्या फॅमिलीचे तेचे डिस्कस जाले. पूण जेन्ना हे दोनूय इश्यू आहा ते सब ज्युडिशियल हे आसा त्या हितून तेंच्यांनी डिस्कस करता आसतना ज्यो कोर्टाक आसल्या कारणान ते डिस्कशन करूंक जाय. स्टुडंटा खातीर आसपावचें हांव सांगता. खबरो इतल्याच सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.